गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो मांद्रे मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेचो उमेदवार बाबी बागकारान आपलो उमेदवारी अर्ज बेरेस्तारा पेडण्या वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिलो। मांद्रे मतदारसंघा खातीर काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्लो बाबी बागकार अर्ज भरतना ताचे बरोबर रमाकांत खलप, संगीता परब, काँग्रेस विधिमंडळ गटाचो मुखेली बाबू कवळेकार, आमदार रवी नायक, प्रतापसिंग राणे, निळखण हळदणकार आनी आदलो पेडण्याचो आमदार जितेंद्र देशप्रभू हजर आसलो। काँग्रेस पक्षान आपणाक उमेदवारी दिवन विश्वास दाखयला तो टिकोवन दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो। मांद्रे मतदारसंघातले लोक आपले बरोबर तशेंच काँग्रेसी बरोबर आसात अशें बाबी बागकार उलयलो। त्या विश्वास फुडें व्हरपाक लागून हांव म्हाजे प्रयत्न करतलो आनी जी मांद्रे मतदारसंघात त्रुटी जाल्ली आसा ती भरून काडपाचो प्रयत्न करतलो। कारण जो आमी आमदार दिल्लो निवडून त्या आमदारान जनतेची सेवा कांयच केली ना। तुमकां खबर आसा की आमच्या भागान मेन म्हणल्यार चड उदकाची म्हणजे चड समस्या जाल्ली आसा। आयज उदीकाक लागून सामान्य लोक तडफडटा, हे उदीक डबल हाडपाचो हांव प्रयत्न करतलो। तशेंच ह्या भागान चडशी नोकऱ्याची समस्या चड जाल्ली आसा, एज्युकेशनाची समस्या चड जाल्ली आसा। हे नोकरे सगळ्यांकच गव्हर्मेंट मेळटले अशें ना। जशें इलेक्ट्रिसिटी आसा त्या प्रमाणे काही प्रोजेक्ट ते फुडें व्हरपाची आयज गरज आसा। एज्युकेटेड भुरगे जे आसात तांकां थंय नोकरे मेळटले। दुसरी गोश्ट हेल्थ आसा येदे व्हडले बांदलेले, ह्या आमदारान कांयच प्रयत्न केले ना। कारण आदलो आमदार तो कांयच प्रयत्न केले ना तेणें, तर तेतून कितल्योश्योच नोकऱ्यो तयार जातले असले फॉलोअप केले जाल्यार ते तेणें केलें ना। बेश्टो टायम वेस्ट केलो। हो टायम आमचो काँग्रेस पक्षच्या आदाराचेर हांव भरून काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी सामान्य मनशांक न्याय मेळपाचें काम करतलो। भाजपाच्या मोदी सरकारांतलो केंद्रीय मंत्री सुद्धा पक्ष बदलतात तांकां कंटाळ्ळा म्हूण तांणी देशाक संदेश दिला की आमदारकी सोडून पक्ष बदलला तांकां मतदारांनी धडो शिकोवपाक जाय। नितीन गडकरीन आमकां दिल्लो हो संदेश आमी मनार घेवन पक्ष बदलल्यात तांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा अशें निळखण हळदणकार उलयलो। केंद्रीय युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन एक संदेश दिला पेडणेच्या लोकांक की जे पक्षा कडेन गद्दारी केल्यात, बंडखोरी केल्यात, हांकां तेंचो योग्य स्थान दाखोवपाक जाय। आनी जे स्पेशली नितीन गडकरी जी जो आहा हो गोंयचो भाजपाचो प्रभावी आहा आनी हो सबंद इतिहास आनी हेंची वागणूक पळोवनूच तेणें तांकां ही बंडखोर आनी बंडखोरी केल्या म्हणून तांकां सर्टिफिकेट दिल्या। आनी तेच तरेन तेणें आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी पेडणेच्या लोकांक सांगलेलें आहा की ताका तेंचो जागो दाखया। जरी तो बीजेपीचो उमेदवार आसलो तरी सुद्दां दाखोवपाची गरज आहा, हो तेजो संदेश आहा। काँग्रेस पक्षान पोटवेंचणुके खातीर जे उमेदवार जाहीर केल्यात तांच्या फाटल्यान आमी सगळे आसतलेच, तशेंच हेर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी रावचे आनी काँग्रेसीच्या उमेदवारांक वेंचून दिवची अशी मागणी रमाकांत खलपान केल्या। अनेक प्रकारची संकटां खुद्द लोकशाहीच्या समोर आज उभी जाल्ली आसात। भारतीय घटनेची पायमल्ली मोठ्या प्रमाणाचेर जायत आसा। मुस्कट डाबी विचारवंतांची, इंटेलिजंट लोकांची, विचारवंतांची जायत आसा। ह्या सगळ्यांचेर जर मात करतलो तर परत एकदा लोकराज्य निर्माण जावपाक जाय आनी ते लोकराज्याची स्थापना काँग्रेसच्या माध्यमांतूच जावंक शकता। गोव्यांतले दोन्ही लोकसभाचे जे आसात सीट आसात हे दोन्ही काँग्रेस पक्ष जिखतलो आनी सध्याचे 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्या ठिकाणी आमचो विजय जातलो। कारण लोकांक समजून उमजून चुकला की भाजपा बरोबर गेल्याने जनकल्याण हे बाजूकच उरता, परंतु जनतेचे अकल्याण कशें जावचें हे ह्या राजवटीन सुंदर प्रकारे दाखोवन दिल्लें आसा। आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाचे 3 उमेदवार अत्यंत बहुमतान मोठ्या मतान पास जातले, विजयी जातले आणि ताका सगळ्यांक दोन्ही खासदार निवडणुकीच्या उमेदवारांक आणि 3 विधानसभेच्या उमेदवारांक
म्हजो व्यक्तिशः तर संपूर्ण पाठिंबो आसाच. गोंयच्या जनतेक हांव आवाहन करता, ह्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या मतदारांक आवाहन करता की आमी एकत्र राहून एक संघ राहून विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकार, प्रतापसिंग राणे, जितेंद्र देशप्रभू, संगीता परब हांणी आपलो तेंको बाबी बागकाराक जाहीर केला. तशेंच गोंयांतल्यान 3 मतदारसंघांत जावपी पोटवेंचणुकेक लोक काँग्रेसीचे उमेदवार आपलो विधानसभेंत प्रतिनिधी म्हूण वेंचून दितले अशी आस्त उक्तायल्या.